आमच्या 5व्या दिसाचो विषय घराबो भावार्थाच्या उजवाडान भुरग्यांची आकारणी. उगडास आमी करूया. पवित्र स्नाना दिसा जोलटी पेटलेली वात यादनीक पास्कांच्या वाती वरवीं पेटोवन आमच्या हातांत घालता आनी आमकां उगडास करता ही जोलटी दोरात. हाची समजणी कितें? आमचें जिवीत दुसऱ्यांक उजवाडाचें जावंक. आवय बापूय आयज आमकांच उगडास करुया. आमच्या भुरग्यांची आकारणी, द फॉर्मेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, हेच उजवाडान, जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान ताका आमच्या जिवितांत तो उजवाड घेवन आमच्याय भुरग्यांक हेच उजवाडान आमी आकारणी करता. पाद्राक नेल हेच उजवाडान वाडलो, भावार्थ चिरायलो, यादनीक जालो आनी आयज पर्यान होच उजवाड शिंपडायता.
करता. ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगीत घेवन आनी तांचे तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वंगाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय गराबो भावार्थाच्या उजवाडान भुरग्यांची आकारणी. कांय वर्सां फाटीं हांगा पिलार येवचे आदीं हांव जम्मू काश्मीर थंय एका इगोर्जेन वावुरतालो आनी दिसपोटी थंयसर अशेंच मीस भेटयतालो आनी आमचो लोक येवन मिसान वांटो घेतालो. तातूंत एक फामिलींत एक भुरगो आसलो, ताचें नांव आसलें एरन. 6 वर्सांचो भुरगो. तो बारीकसाणीन म्हाका पळयतालो कशे भाशेन हांव मीस भेटयतां, कशे भाशेन मागण्याचें ओर चलयता आनी दुसरी मागणी करता ती. आनी उपरांत आपल्या घरा गेल्या उपरांत थंयसर तो एक वायट कुर्ता घालतालो, जशें आमी पाद्री लोक घालतात तसो वायट लांब कुर्ता घालतालो. आपली मामीचो दुपट्टा घेतालो आनी आपल्या गोड्यान घालतालो, जशें पाद्री स्टोल गोड्यान घालतात तसो. आनी एक मेज तयार करतालो, मेजाचेर फुलीस दवरतालो आनी पाद्री मीस भेटयता तशेंच तो आपल्या घरा मीस भेटयतालो. आनी उपरांत सगळें केले उपरांत फामिलीचो लोक थंय बसतालीं आनी ओदी करून जेन्ना तेर्साचें मागणें आसता तेन्ना तेर्स सोंपल्या उपरांत सगल्यांक तो पाद्री भाशेन बेसांव दितालो. एके भाशेन तो पाद्रीक इमिटेट करतालो. जसो हांव इगोर्जेन मीस भेटयता, आशिर्वाद दिता, तेच भाशेन तो आपल्या घरा वचून ते आपूण इमिटेट करून थंयसर आपले फामिलीक, आपल्या आवय बापायक, भावा भयणीक आशिर्वाद दितालो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय आमकां आमच्या भुरग्यांक भावार्थाच्या उजवाडान वयर काडूंक उलो मारता. जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमी भुरग्यांक बरे देखीन वाडयताय, भावार्थ तांकां दितात, तेन्नाच तांकां जेजूच्या मोगान तीं वाडटात. आयचीं वाचपां तेच बाबतीन आमकां सगल्यांक संदेश दितात. आमी आयकलां पयल्या वाचपांत कशे भाशेन एक बापूय आपल्या भुरग्यांक शिडकायता आनी जेन्ना तीं वायट करता तांकां खास लायता. तेच भाशेन आमचो सर्गीचो बाप जेन्ना आमी वायट रस्त्यार चलता, देवा सरशिल्लीं कोडसुरून पयस वेतात, तेन्ना आमचो सर्गीचो बाप आमकां खास लायता. न्हय आमकां दुखोवंक वा आमकां त्रासान घालूंक, पूण नीट मार्गार आमकां चलोवंक. आनी असलेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगून संदेश दिता. जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक घेवन जेजूशी आयलीं, शिस्त तांकां आडावंक लागले, कित्याक जेजू तोकलो, जेजूक विसोव जाय आसलो. पूण जेजू सांगता, असल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवची तुमी आडाय नाकात, तांकां म्हजेशी येवून दी, कित्याक सर्गीचें राज असल्याच भुरग्यांचें. तर आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक, आमच्या भुरग्यांक आनी आमी जण एकल्याक जेजूशी येवंक उलो मारता. मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना आमी देखता ताचे आवय बापायन ताका बरे देखीन वाडयलो, देवाच्या मोगान ताका वाडयलो, देव भिरांतीन ताका वाडयलो. आनी आमकां बरोवपी सांगतात की मानेवंत आग्नेल दिसपोटी मिसांत वेतालो, भोक्तीपणी मिसांत वांटो घेतालो. ताची आवय ताका सदांच दोतोन शिकयताली आनी तो ती दोतोन शिकोवन इतलो प्रभावीत जालो, इम्प्रेस जालो की तो ल्हानूच आसतना आपलेच पिरायेच्या भुरग्यांक सोर भोंवती एकठांय करतालो, आपल्या वाड्याच्या भुरग्यांक एकठांय करतालो आनी आपूण तांकां आपल्या बरोबरच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो. तो आपले आवय बापूयक मानान लेखतालो. ताचे आवय बापायन ताका बरी देख दिली
आनी फकत ताकाच न्हय पूण हेरूय भुरगीं जी तांची आसली तांकां सगल्यांक बरे देखीन वाडयली. एक सारको मोग सगल्यांक दिलो. आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारुया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक आमी कशे भाशेन वाडयताय काय? ह्या आधुनीक काळार आमी तांकां दोतोन शिकयतात काय? आमी तांकां मागणें करूंक शिकयतात काय? आमच्या भावार्थाची जी स्वता आसात ती आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयतात काय? वो फकत आयताराक जेन्ना ती इगोर्जेन वेतात, दोतोनीक वेतात तेन्ना संदेशकारां तांकां शिकयतली म्हूण आमी रावतात काय? आमच्या जण एकल्याचो कायदो आमच्या भुरग्यांक बरे देखीन वाडोवंक आनी अदीक करून भावार्थाचे नदरेन तांकां वाडोवंक. आमी न्हयच फकत तांकां कुडीच्यो गरजेच्यो वस्तू दिवंक आनी कुडीचे भलायकेन तांकां वाडोवंक, पूण ओत्मीक भलायकेन तांकां वयर काडूंक आमकां जण एकल्याक कायदो. तर मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन आमकां ही कृपा मागुया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक, भावार्थाची स्वता आनी तत्वां तांकां शिकोवंक आनी हे भाशेन आमचो घोराबो एके भाशेन भावार्थाचो आरसो कसो जावंक हे मिसाचे बलिदानांत आमकां मजत मागुया. देवाच्या उतराचेर नियाळ केले उपरांत आमची मागणी, आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत तांणी दर एक फामिलीक जेजू पोरी मोगान आनी उर्बेन बरी शिकोवन दिवंक आनी ओरीक करून आमचे भुरग्यांक देखीवन नुवणें ते जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खंयच्याय समुदायाची अंतर आनी वेगळोचार करिना जावन पूण एकाच मनान एक सारकी सगळ्यांची सेवा करून आनी गांवचें सुदारप करूंक वावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. घोराब्यांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नानां दिसा दिल्ले उतर आपल्या भुरग्यांक भावाटान आनी शिव वर्तमानाच्या मुळ्यां प्रमाणें वाडोवन म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जसो मानिवंत आग्नेल सगळ्या जाणट्यांक मान दितालो तसोच आमच्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आनी आपल्या घरच्यांक मानान लेखून आनी जाणट्यां सोबे मोग आनी मोयपास दाखोवन आनी कसलीच अंतर करिनासतना सगळ्यांक मान दिवं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. हांगासर मानिवंत आग्नेलाच्या नवेनाक हाजीर जाल्ल्या भयणी भावांनी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन एकामेका सोबे मोग आनी सहकार दिवन आनी एकवटीत फामील कशी आपल्या भुरग्यांक भावाटान आनी देवाच्या मोगान वाडोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. पाप साहेबान रोमा शारान विस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचे राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येशिवेस जावं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जेन्ना आमी भावार्थाच्या उजवाड्यान भुरग्यांची आकारणी करूंक मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन तुजे लागीं मागतात, त्याच दिसा ह्या वेळार आमी खेरीत भाशेन मागता जायतीं जोडीं जांकां भुरग्यांचें देणें ना तांचे पासत मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन तांच्या कुटुंबांत भुरग्याचो उजवाड फावो कर. तेच परी आमकां जांकां सोमेस्तांक तुवें भुरग्यांचें देणें दिल्लें आसा आमचें कुटुंब आमी भावार्थान मोगान आनी विस्वासान वाडोवंक आमकां कृपा आनी बळ दी.
हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Soio, o Papa, vedice poro atazata, tu sos mogapu, tode tuta, taka ek mota, igros mata, mogal Papa, royal madre. Ibetori, manum tunge, Ibetori, manum tunge, Ituji purusa, urcheninti, nomos karkatu, dinvastini, Izboliso, rocnachnavi, Beitoi tau deva, urgi tuji, mogar Bapa, doyal nodri, I beitori, manum tunge, I beitori, manum tunge. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारये तावन जोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर्ग दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वस्पराचे नावी एका ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काज.
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुन्हा जिवंतपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी रगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जवानपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पौजरीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती पती भगयोन तुझे भगयोन दोन दूत आनी सुरकारे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तेच्या संगाताची महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोडपोदवेदार बापा सोडवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भणमिनो जुयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचे. आमी तुमचे मदेगत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले.
जी बसून आसा तांचे लागीं उपकार मागतलो आसलो उबी रावंक कुमन्यांक घेतल्या उपरांत तुमच्यान बसून येता हे भाशेन कुमन्यां वांटूंक आमकां सोंपें जातलें. Moja gayon ko, usha kain lasso, mojo bite jieta, mozo de जीवन Jesu. Od mea moja gayon ko, usha kain lasso. Moje bite jieta, mozo de जीवन Jesu. Porque lo mozo otmo, irungelo ci mozo, ai lo Jesu de paro. Pulmoso pranzalo od mea moja gayon usha kain lasso, je bite jieta, zoge जीवन Jesu. Danele moje cari Shitorutka krautale Suche bulce pollo paus Cari sale da doshi Od mea moja gayon kor Usha kain lasso, je bite jieta, mozo de जीवन Jesu. येदे वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर जेजूक आमी अनुभवुया इलोच वेळ आमचे दोळे आमी धांपूया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मगोच्या भवमिनो व्हडा भवार्थान ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. हे दिसाची पयली घडी दोनूय देवाक भेटूंक मानवत आंगलाच्या सांत करणा पासत मागूंक बराबरूच आमच्योय गरजो आमचे आवडे दोनूय देवाक उबारूंक तुमच्या काळजा मनान घेवन आयलेली तुमची मागणी दोनूय देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानवत आग्नेल उचोरांचो सागर आमच्या आकांताच्या गरजेच्या वेळार तो आमकां पावता. आयज पावलिना रॉड्रिगीज निर्वेतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. हांव जाणटे पिरायेक लागून सोकला पडलेली आनी म्हज्या पांयाची दोनूय बोटांची हाडां मोडलेली.
म्हज्यान चलूंक जायनासलें म्हजो पांय सोसूंक जायना तसो दुखतालो दोतोरान सांगलें ऑपेरेसांव कोचशें पडटलें म्हूण पूण म्हज्या जाणटे पिरायेक लागून म्हाका खुशी नासली ऑपेरेसांव करूंक हांवें म्हज्या पुताक सांगलें म्हाका पिलार व्हरात मानेवंत आग्नेल म्हजी बोटां सारकीं कोत्तलो तो म्हजो दोतोर दर ब्रेस्तारा दीस म्हजो पूत म्हाका पिलार हाडटालो उपरांत लॉकडावन जालें देखून आमी आमच्याच घराक रावून नोवेनाचें मागणें सुरू केलें अजाप कशें ऑपेरेसांव करिनासतना दोनूय बोटां सारकीं जालीं आनी हांव आदले भाशेन चलतां भोंवतां आनी जायते उपकार देवान म्हाका मानेवंत आग्नेला वरवीं फावो केल्यात देखून हांव देवाक दिनवासतां आनी देवा लागीं मागतां मानेवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मोगाच्या भावा भयणो वा आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या पिढी वेळार आमच्याय काळजा मनान जायते मागणी घेवन आमी ह्या जाग्यार आयल्या तर भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया उपकार मेळूंक मागणी सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गीच्या बाप्पा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी तेच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोरां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिन वाचता आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मानेवंत आग्नेलाक भागीदाराचो मान मेळूंक मागणी ओगोडीत काकुतीच्या देवा ओगोडीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सोबीचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन मोगाल बाबा म्हयनो सगळीं आमी पिडेस्त जावं कुडीची आत्म्याची ओ मनाची आमकां पिडा आसा जायतीं जाणां पिडयेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात तांकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत हाडून हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुतसार बाप्पा आमचे अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बरेपणाचो क्रीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय आत्म्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बरेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां कालच्यो आनी संतोशान तुका वाखाणू तुजो जियेताय आनी राज उचलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात भावार्थाच्या उजवाडान भुरग्यांची आकारणी करूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजूच्या भोगता तुझे नाव आयज पोसोयता लिसोत मी गोळी तू सावन आसा स्वर्गात वाटा वयता लिसोत मी गोळी तू सावन आसा स्वर्गात वाटा वयता उल्हासांचे देवा मुखार
पुण्यो तुका हांवतारा उल्हासांचे देवा मुखार पुण्यो तुका हांवतारा